पयर गोंयच्या लोकायुक्तान अनेक फावटी लोकायुक्ताचो करप्शनाचो रिपोर्ट गव्हर्नराकडेन सुपूर्द केल्लो आसा. म्हणजे गोंय राज हे गेल्या 2012 साकून जे तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, तेजे नंतर लक्ष्मण पार्सेकर आणि तेजे नंतर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यो करप्शनाच्यो सर्टिफिकेटी आयज लोकायुक्तान परत एकदा गव्हर्नराकडेन दिल्ल्यो आसा. हातूंतल्यान एक प्रूव्ह जाता की हे तिनूय मुख्यमंत्री बीजेपीचे कितले करप्ट आशिल्ले तेजी सर्टिफिकेट आयज फक्त काँग्रेस म्हणना पूण लोक आयुक्तान म्हणजे तो एक जुईजान आयज गव्हर्नराकडेन दिल्ली आसा. आणि हांचेर इन्क्वायरी करपाक सगळे मुख्यमंत्र्यांनी टाळाटाळ केल्ली आसा. आणि हेजे पयलीं आमी कितलीशीच करप्शनां आशिल्ली तेजेर एक सुद्दां इन्क्वायरी केल्ली ना. लोकायुक्ताचे रिपोर्ट येयल्यार तेन्नाय इन्क्वायरी तेजी टाळलेली आसा. SEZ सारख्या प्रकरणात 123 कोटी रुपया आमचे दिल्ले आसात. रिजनल प्लॅन PDAचे स्कॅम, तेजे नंतर मिरामार रोड स्कॅम, स्मार्ट सिटी स्कॅम, सालिगांव गार्बेज स्कॅम, स्पेस रेंटाचे ते स्कॅम, ब्रिजावयल्या मांडवीच्या पोलाचे स्कॅम, टुरिझमाचे लायफ गार्ड आणि बीच क्लिनिंगाचे स्कॅम, सायबर एज स्कॅम, जॉब स्कॅम, हफ्ता स्कॅम, ड्रग्स स्कॅम, फॉर्मेलिन स्कॅम, IPB स्कॅम, जे नाव घेवपाक गेल्यार सामकें जातलें. सो आमी गव्हर्नराकडे मागतात इमिजिएटली ह्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान करप्शनाचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट इमिजिएटली मागून घेवचो.